तू म्हाका डायरेक्ट प्रश्न विचार. विश्वजीत राणे उलयता म्हणून विश्वजीत राणे जे कितें उलयता आसत त्या खात्या भितर जर इरेग्युलरिटी पयलींच्या मंत्र्यान मायकल लोवन केल्ली आसत एक्शनी जावपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा. ह्या गोंया भितर कोणाकूच इलिगलिटी जे आसा म्हणजे बेकायदेशीर जर कोणें केल्लें आसत जाल्यार ताका त्याची शिक्षा जावपाक जाय ह्या मताचें म्हजें मत आसा एज अ प्रदेश अध्यक्ष. त्यांचो आरोप आसा की पयलीं मंत्री तुमच्या हेतून आशिल्लो. त्या वेळार त्या आसतना जर त्यांनी चूक केल्ली आसली आतां जर आमच्या मंत्री विश्वजीत राणे हांकां जर दिसता आसत की चूक आसा जाल्यार त्याचेर एक्शन जावपाक जाय. कायदेशीर रित्या जी चौकशी जावची जाय ती जावनी. पण त्या वेळार तुमच्या गव्हर्नमेंटान आसले त्यामुळे एखाद्या वेळाचेर तेन्ना लक्षात येवना आसत आणि आज जर लक्षात येता आसत जाल्यार त्याचेर एक्शन घेवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. कायदेशीर कितें आसा तें जाता. अशें म्हटलें की निवडक लक्ष केल्लें वयता अशें दिसता. निवडकचो प्रश्नच ना न्ही. निवडक कित्याक तर प्रश्न आसा तो. ताका जर समजा तो जर त्याची कसलीच जर भितर चुकी नासत जाल्यार त्यांनी मागीर त्या हातूंतल्यान इन्क्वायरी वेळार कळटलें न्ही चुकी आसा काय ना ती. आतांच आमी काय हांवें काय खबर ना म्हाका पण तुमी प्रश्न विचारलो म्हणून हांव सांगता. मायकल लोक म्हणटा की ते आपल्या धंद्याच्या पर्सनली वयता. तो धंदो जर इलिगल आसा आसत जाल्यार त्याचेर पर्सनली वचपाचो प्रश्नच येना. ही हॅज टू प्रूव दॅट इट इज लिगल. विशय सोंपलो न्ही. तेजी बायल म्हणटा बायल कोण म्हणटा कितें तेचेर हांव वचना. हांव त्यांच्या प्रश्नाचेर वैयक्तीक उत्तर दिवपाक तो म्हजो काय कोण न्ही. आज भारतीय जनता पार्टीचो कोण न्ही. तो ही इज द लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ काँग्रेस पार्टी. ताका सेफगार्ड करपाचो त्याचो अमित बाब पाटकार करता. त्यामुळे ताका कितली भितरली खबर आहा ती हांव नकळो. त्यामुळे ते जो विशय सरकार जो कितें आमचे मंत्री विश्वजीत राणे